Hello everyone, welcome to Videsh Classes. आयच्या व्हिडिओन आम्ही इंग्लिश ग्रॅमर अंडर पार्ट ऑफ स्पीच हेच्या अंडर जे हांवें तुमकां टॉपिक्स दिले पळय पार्ट ऑफ स्पीचान नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव्ह एडवर्ब प्रिपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन हे टॉपिक्स जे आसा हेच्या भितूंतलो फर्स्ट टॉपिक जो आसा नाउन तो आमी आयज ह्या व्हिडिओ थ्रू पळयतले. ओके, सो नाउनान कितले टायप्स ऑफ नाउन्स आसा पळय ते आयज आमी ह्या व्हिडिओन फुल कवर करतले. सो ड्युरिंग द एग्जाम टायम तुमकां एक सेंटेन्स आसतले आनी टायप ऑफ नाउन हे तुमकां आयडेंटिफाय करपाक येवपाक शकता. सो पयलीं तुमकां नाउन आनी तेजे टायप्स हे पयलीं खबर आसपाक जाय. See, nouns are words that are used to name people, places, animal, ideas and things. Noun म्हणजे नाव. सो जे कितें नाव आसतले पळय कोणाक पळय इदर फॉर पीपल म्हणजे लोकांक जी कितें नांवां आसतली ती, प्लेसीसांक नांवां आसतली, एनिमल्सांक नांवां आसतली, आयडियाज ऑर थिंग्स म्हणजे वस्तू बीन. सो नाउन्स हे क्लासिफाईड इंटू टू मेन कॅटेगरीज, कॉमन नाउन अँड प्रॉपर नाउन. सो कॉमन नाउन आणि प्रॉपर नाउनांचो फर्स्ट डिफरन्स आसा पळय तो पयलीं पळयाच. कॉमन नाउन म्हणजे कितें जे कॉमन आसतले. ओके, जे आतां एक्झाम्पल लायक आतां तुमचे आपापले जे नाव आसा पळय. ओके, सो जे स्वताचें नाव, आतां म्हजें नाव विदेश आसा, सो हें विदेश म्हजें नाव हें प्रॉपर नाउन जालें. ओके, प्रॉपर रायट. आतां कॉमन नाउन कितें, आतां आमकां घरा कडेन एनी निकनेमान उलो घालतात रायट, बाबू म्हणटले, बाय म्हणटले. सो बाबू ह्यो वर्ड ना जाल्यार बाय हो वर्ड आमी कोणाकूय यूज करूंक शकता. म्हणजे जे कितें घरा कडेन आमकां निकनेम आसा पळय ते कोणूय कोणाक यूज करूंक शकता. सो हें कॉमन नाउन जालें. जर हांव सपोज मार्केटान गेलो आनी सपोज म्हजें नांव आतां विदेश आसा. ओके, हें प्रॉपर नाउन जालें. सपोज म्हाका येवन कोणी थंयसर सपोज जर उलो घातलो म्हणजे सराउंडींग सपोज कोणी कोणाक उलो घातलो, सिद्धेश धर नाजाल्यार आनी कितें धर, रोहन धर नाजाल्यार विठोबा धर, विठ्ठल धर, कितें अशीं नांवां दुसऱ्या नांवान कोणूय उलो घालता जाल्यार आमी ताका रिस्पॉन्स दिवचे ना, कित्याक तें आमकां मॅटर करिना. तें आमचें प्रॉपर नांव न्हू. आमचें जें प्रॉपर नांव जेन्ना आपलें नांव बिलॉंग आसतलें सराउंडींग कोणी उलो घातलो विदेश म्हणून जाल्यारूच हांव कितें करतलो ताका रिस्पॉन्स दितलो. सपोज आतां कोणाकूय घरा कडेन बाबू म्हणटा आनी तुमी आतां मार्केटान गेले जाल्यार सराउंडींग कोणी दुसऱ्याक सुद्दां बाबू म्हटलो जाल्यार तुमी जप करूंक पळयतले, कित्याक हें तुमकां नांव फॅमिलियर आसतलें. सो हें कॉमन नांव, हें नांव कोणूय कोणाक दवरपाक शकता. ओके, सो सेम वे पळयाच आतां म्हापसा. ओके, हें म्हापसा हें नांव कितें जालें, प्रॉपर नाउन जालें रायट. सो तुमी बिचोले येवन म्हणूंक शकना की आपूण म्हापसा आसा म्हणून. सो हें स्पेसिफीक नांव आसा त्या प्लेसीचें. पण तुमी बिचोले आनी म्हापसान जर रावले आनी तुमी म्हटलें की आपूण सिटीन आसा जाल्यार दोगांकूय लागतलें रायट. सो म्हापसा ही सिटी एज वेल एज बिचोलीन सुद्दां ही सिटी. सो सिटी हो कितें जालो, कॉमन नाउन जालो. आनी प्रॉपर म्हणजे तूं स्पेसिफीक ताका तेंच नांव दिता पळय ताका कितें म्हणटलें आमी, प्रॉपर नाउन. सो सी फर्स्ट प्रॉपर वर्सीस कॉमन नाउन. सो आयडेंटिफाय करूंक येवंक शकता प्रॉपर ऑर कॉमन नाउन खंयचो आसा तो सेंटेन्स. ओके, सो जस्ट हांवें तुमकां तें एक्सप्लेन केलां. नेक्स्ट सिंगुलर ऑर प्लुरल नाउन. सो तुमकां आयडेंटिफाय करूंक येवंक शकता सेंटेन्स दितले भितूंतलो तुमी सिंगुलर ऑर प्लुरल नाउन्स फायंड आउट करा म्हणून. सो सिंगुलर नाउन्स रिप्रेझेंट वन. सिंगुलर म्हणजे सिंगल, एकूच. सो एक्झाम्पल सपोज सेंटेन्सान कॅट वर्ड आसलो म्हणजे एकूच, हेचे वरसून कळटा की कॅट कितली आहा, एकूच आसा. एंड प्लुरल नाउन रिप्रेझेंट मोर दॅन वन. म्हणजे सपोज एस असलो जाल्यार ही खूब कॅट्स जाली म्हणजे मोर दॅन. सो प्लुरल्स वर्ड्स आयडेंटिफाय कशे करतले तुमी, एंडाक तुमकां कितें आसतलो, एंडेड वीथ वर्ड एस. सो एंडेड वीथ लेटर कितें आसतलो, एस ऑर येस आसतलो. त्या टायमार समजा की तो कितें आसा, प्लुरल आसा म्हणून. सो दो इरेग्युलर फॉर्म एक्झिस्ट. सपोज चाइल्ड हो सिंगुलर आनी चिल्ड्रन हे खूब. ओके, नेक्स्ट काउंटेबल आनी अनकाउंटेबल नाउन्स. सो काउंटेबल म्हणजे कितें जे आमी मेजपाक शकता म्हणजे काउंट करूंक शकता. अनकाउंटेबल जे आमी काउंट करपाक शकचे ना. सो सेंटेन्स दितले भितून सेंटेन्सान तुमकां काउंटेबल ऑर अनकाउंटेबल आयडेंटिफाय कर म्हणून सांगता. सेंटेन्सान तुमकां काउंटेबल ऑर अनकाउंटेबल आयडेंटिफाय कर म्हणून सांगता. सो इन सेंटेन्स तुम्ही पळयतले की तो अंडरलायन वर्ड केच्या रिलेटेड आसा, प्रॉपर काय सिंगुलर, काउंटेबल म्हणजे ऑप्शन तुमकां आसतले भितून. सो क्लियरली तुमकां कळटलें मागीर. सो काउंटेबल नाउन्स कॅन बी काउंटेड, जशें हांवें तुमकां सांगलां पळय काउंटेबल नाउन्स हे काउंट करूंक मेळटा. लायक एप्पल, एप्पल्स. सो तुमकां पळय हे मेजपाक मेळटा. सो एप्पल आहा ते तुमी काउंट करूंक शकता. वायल अनकाउंटेबल नाउन्स कॅनॉट म्हणजे तुमी काउंट करूंक शकचे ना. लायक एक्झाम्पल वॉटर, इन्फॉर्मेशन. सो एक्झाम्पल्स मोर तुमी सर्च करून नोट डावन करून दवरात. सो जे आमी काउंट करूंक शकना ते अनकाउंटेबल. ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव्ह नाउन्स. हे व्हेरी इंपॉर्टंट. कलेक्टिव्ह नाउन्स म्हणजे कितें, जो वर्ड रिप्रेझेंट करता ग्रुप. म्हणजे ज्या वर्डा वरसून तुमकां कळटा की त्या वर्डान कितें आसतलें, खूब लोक आसतले म्हणजे इन अ ग्रुप आसतले ते. सच एज टीम, ज्युरी, स्टाफ ऑर फॅमिली. हितून तुमकां कळटा की मोर दॅन वन आसा म्हणजे एक ग्रुप आसा भितून. सो ते नाउन्स कसले आसतले, कलेक्टिव्ह नाउन आसतले. ओके, नेक्स्ट पॉझेसिव्ह नाउन्स. पॉझेसिव्ह नाउन्स हो आयडेंटिफाय करपाकूय इतले. सो इन सेंटेन्स तुमी फक्त ही सायन सर्च करतले, तेचे एफोस्ट्रॉफी म्हणजे एफोस्ट्रॉफी म्हणजे ही हे जे आसा पळय डॉग्स, एफोस्ट्रॉफी एस. दिस हो जर वर्ड दिसलो आनी आयडेंटिफाय कर म्हणून सांगलो तो वर्ड अंडरलायन करून जाल्यार तो कसलो नाउन जातलो, पॉझेसिव्ह नाउन जातलो. नेक्स्ट नाउन्स आहा तो कंपाउंड नाउन्स. सो कंपाउंड नाउन्स or two or more words combined to form single nouns. आता एक्झाम्पला वयरसून तुमकां कळटलें बेडरूम हितून दोन वर्ड्स आहात पळय हे सेपरेट पण कंबाईन करून तांकां कितें केला, एक वर्ड केला म्हणजे तो कसलो नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स जालो. ओके, सो तुम्ही स्टडी करतना सगळी नाउन्स स्टडी कराच. ओके, सो हे मिनींग अंडरस्टँड जालें का तुम्ही इजिली आयडेंटिफाय करूंक शकतले. सो दोन नाजाल्यार टू ऑर मोर वर्ड्स सांगले जे एकी कंबाईन करून एक वर्ड तयार जातलो. पळोवंक शकता मदर इन लॉ, नेक्स्ट बस स्टॉप, हे दोन वर्ड्स कंबाईन केलेच. आणि लास्ट एब्स्ट्रॅक्ट नाउन. एब्स्ट्रॅक्ट नाउन तुमकां हांवें सांगलें की हो बिलोंग्स टू इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट जो आमी टच करूंक शकना पण फील करूंक शकता.
ओके. सो लाईक इमोशन, क्वालिटीज, हॅपीनेस, फिअर, डेमोक्रेसी हे एक्झाम्पल्स. ओके. मोर तुमकां वर्ड्स दिता ते नोट डाऊन करून दवराच. ओके. सो नोट डाऊन करून दवराच आणि एक्स्ट्रा वर्ड्स तुमकां दिता हांव. करेज, पेशन्स, ऑनेस्टी, कायंडनेस, जॉय, जेलसी, रिस्पेक्ट, विजडम, सॉरो, पेशन्स, फ्रेंडशिप अँड होप. आणिकूय तुमकां वर्ड्स मेळटा, तुम्ही नोट डाऊन करून हे नाउन्स रेडी करूंक शकता. ओके. सो आतां आमी हे जे नाउन्स आतां पळयल्या पळय 7 टायप्स ऑफ नाउन्स ते आमी MCQs 8 आमी क्वेश्चन्स पळोवया आतां. So see first question, identify the noun in the following sentence. Okay, so the teacher is very kind. So इथून noun जो आसा तो कितें teacher. Next, choose the correct noun from the option. So तुमकां हांगासर हे सेंटेन्सून ऑप्शन दिवंक ना, पण तुमकां ऑप्शन आसतले ड्युरिंग CPT. सो ऑप्शन पळोवन तुमकां नाउन जर सांगलें फक्त नाउन, कसलें नाउन ते सांगूंक ना आमकां, फक्त नाउन म्हटल्यार एक नाव आसतलें. ओके, ते इधर कॉमन आसूं नाल्यार प्रॉपर आसूं. सो ते तुमी आयडेंटिफाय करात. चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन. द डॅश इज बार्किंग लाउडली. सो हांगासर ऑब्वियसली बार्किंग आसा म्हटल्यार कोण आसतलो, डॉग. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन पळयात, सिटी, दिल्ली, रिवर. सो हितून करेक्ट ऑप्शन कितें प्रॉपर नाउन, दिल्ली. सिटी हे कॉमन नाउन जातले, तुमकां उद्या एक्झाम्पल दिल्ले. रिवर हे कॉमन जातले, खंयच्याय आमी रिवरा कडेन गेल्यार रिवर म्हणटले. जर स्पेसिफीक सांगलो मांडवी रिवर, जुवारी रिवर जाल्यार तेन्ना तो कितें आसतलो, प्रॉपर नाउन आसतलो. रिवर जस्ट तो कॉमन जाता. ओके. स्टेट द कलेक्टिव्ह नाउन, टीम, एप्पल, बुक. सो हितून कलेक्टिव्ह म्हणजे कितें, ग्रुप आसलेलो. सो ग्रुप आसलेलो कितें, टीम इज द करेक्ट ऑप्शन. सो फिल इन द ब्लँक्स विथ सुटेबल एब्स्ट्रॅक्ट नाउन. एब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे तुमकां हांवें आतां वर्ड्स दिले आनीकूय तुम्ही सर्च कराच. हे इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट. शी शोड ग्रेट डॅश ड्युरिंग द एक्झाम. सो आता शी शोड ग्रेट डॅश. सो आता ड्युरिंग एक्झाम तिने कितें शो केले ते द ग्रेट सांगला. सो कितें आसतलें, एक ऑनेस्टी आसूंक शकता, पेशन्सूय आसूंक शकता, नाजाल्यार करेज ड्युरिंग द एक्झाम. 6th वन, आयडेंटिफाय द काउंटेबल नाउन. आमी काउंट करूंक शकता ते. वॉटर, चेअर, शुगर. हितूंतले कितें काउंट करूंक शकता आमी, वॉटर काउंट करूंक शकता ना. चेअर काउंट करूंक शकता, जाता. शुगर काउंट करूंक शकतले ना. सो करेक्ट ऑप्शन चेअर. चेअर आमी काउंट करूंक शकता. चूज द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ द नाउन. सो उदय सांगलें तुमकां चाइल्डाचो कितें जातलो, चिल्ड्रन. करेक्ट प्लुरल. प्लुरल म्हणजे मोर देन वन आसतले. नेक्स्ट, विच नाउन इज अनकाउंटेबल. सो आमी जे काउंट करूंक शकना. रायस, पेन, कार. पेन काउंट करूंक शकता, कारूय काउंट करूंक शकता, रायस काउंट करूंक शकना. कित्याक ते भरपूर आसता, रायट. सो हे हितून आसतलो. सो नेक्स्ट, फाइंड द नाउन इन द सेंटेन्स. सो हितून तुमकां नाउन फाइंड आउट करूंक सांगला. सो हॅपीनेस म्हणजे ऑप्शन आसतले तेजे वयर. सो हॅपीनेस. सो 10th वन, सिलेक्ट द नाउन दॅट इज मटेरियल नाउन. सो मटेरियल म्हटल्यार कितें, आमी एक वस्तू धरल्यार चलता, रॉ मटेरियल ऑर एनी सबस्टन्स. सो हितून ऑप्शन पळय, गोल्ड, लव, टी. सो करेक्ट ऑप्शन गोल्ड, हो एक मटेरियल. नेक्स्ट, आयडेंटिफाय द नाउन इन द सेंटेन्स. सो हितून दोन नाउन्स आसा, चिल्ड्रन आणि. सो नेक्स्ट, आयडेंटिफाय द नाउन इन द सेंटेन्स. सो तुमकां स्कायान आतां कितें कोण वयतलो. सो हाय, द डॅश फ्ल्यू हाय इन द स्काय. सो ऑब्वियसली पळोवन कळटलें तुमकां कोण, फ्ल्यू हाय इन द स्काय. सो हाय इन द स्काय. सो खंयच्या माउंटनाक पळयल्यार तुमी माउंटन म्हणटले, जोपर्यंत त्यांचे प्रॉपर नाउन घेयना तुमी. सो नेक्स्ट 14, फिल इन द ब्लँक्स विथ द कलेक्टिव्ह नाउन. म्हणजे कलेक्टिव्ह म्हणजे ग्रुप फॉर्मान आसतले पळय ते. अ डॅश ऑफ बर्ड्स वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. सो खूब बर्ड्स एकीच कडेन बसलेले आसता पळय, त्या टायमार तांकां ते आमी कितें म्हणटले. सो हांगासर वर्ड जो आसा तो फ्लोक. ओके, FLOCK. हे नोट डाऊन कराच, FLOCK. फ्लोक ऑफ बर्ड्स म्हणजे ग्रुप ऑफ बर्ड्स आसतलो, तांकां आमी फ्लोक म्हणटले. आयडेंटिफाय द एब्स्ट्रॅक्ट नाउन. सो तुमकां हांवें वर्ड्स ऑलरेडी दिल्ले, सो ते स्टडी कराच आनीकूय सर्च कराच तुमी. एब्स्ट्रॅक्ट, करेज, चेअर, एप्पल. सो एब्स्ट्रॅक्ट नाउन खंयचे, करेज. चूज द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन. सिंगुलर फॉर्म सांगला म्हणजे एकूच. मायस म्हणजे भरपूर आसतले. सो मायसाचो माउस जातलो, MOUSE. मायसाचो माउस. काउंटेबल. हितून आमी खंयचे काउंट करूंक शकता. मिल्क, बुक, एअर. खंयचे काउंट करूंक शकता, बुक. हे काउंट करूंक शकना म्हणजे खूब आसा जाल्यार. नेक्स्ट, फाइंड द नाउन इन द सेंटेन्स. सो द टीचर गेव अस होमवर्क. सो नाउन कितें येतलो, टीचर. स्टेट द मटेरियल. सो 20th, आयडेंटिफाय द नाउन इन द सेंटेन्स. फ्रेंडशिप इज व्हॅल्युएबल, ट्रेजर. सो फ्रेंडशिप आणि ट्रेजर. फ्रेंडशिप हे एब्स्ट्रॅक्ट नाउन, ट्रेजर ह्यो कॉमन नाउन. सो बॉक्स हो सिंगुलर फॉर्म जालो, आमकां सांगला प्लुरल फॉर्म. सो नेक्स्ट 21, चूज द करेक्ट प्लुरल फॉर्म. सो प्लुरल म्हणजे मोर दॅन. सो नेक्स्ट 21, चूज द करेक्ट प्लुरल फॉर्म. सो प्लुरल म्हणजे मोर दॅन वन. हांगा आसा एक सिंगुलर. 24th, आयडेंटिफाय द प्रॉपर नाउन. सिटी, मुंबई, कंट्री. प्रॉपर म्हटलं म्हणजे जे प्रॉपर सिटी आणि कंट्री हे कितें जातलो, कॉमन नाउन. सो मुंबई हो प्रॉपर नाउन. And see last one, choose the correct noun to complete the sentence. The dash is shining brightly. So shining brightly कोण असतं. So टेस्ट लिंक जी असं ती डिस्क्रिप्शनात अवेलेबल असतली. क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आणि टेस्ट अटेम्प्ट कराच.